म्हज्या भयणीन आनी भावनू, दोनी वाचपांनी आमी अशें आयकलां, जेजू पोत्तून बापाची वेता आनी पावलू आपलें जिवीत देवाच्या हातान समोर पळोवन आपुणूय ज्या लोकां बरोबर तो वावुरतालो तांचे सोरशिलो वेता. आतां पळयात, जेजू आमचो खरो नमुनो. ताणें आमकां आयज कितें कळीत केलां? तो बापाशी आदी सान आसलोलो. संवसार रोजच्या आदी बापा सोबे आसलोलो. म्हणटच आमकां देव कशे भाशेन आसा तें ताणें कळयलां. देव जावन आसा बाप आनी पूत, आनी ते दोगूय जाण आमकां ताणें सांगलां की हांव तुमकां एक शारोती दितलो, तो तुमकां सगळें म्हजें कळीत करतलो. जशे भाशेन ताका बापान पवित्र आत्मो दिवन धाडलो आनी सगळो वावर तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान करतालो, तेच भाशेन आमी जेजूच्या एकवटान ताचोच पवित्र आत्मो आमचे सगळें वावुरतलो म्हणून ताणें आमकां ही खात्री दिलेली आसा. तर हे परी आमी न्हय, बाप जेजूक महिमा दिता आनी जेजू ताच्या एकवटान आसा म्हणटच ही महिमा बापाकूय मेळटा. तेच परी आमचें जिवीत जेजू सोबें सारलें म्हणटच जेजू जो आमचे सोबें आसा तो तेच परी बापाक महिमा दिता आनी बाप ताका महिमा दिता आमचे उद्देशीं, आनी आमकांय ताच्या देवपणांत भाग आनी एकपणांत दोत्ता. तर हें ताणें खात्रेन आमकां सांगलेलें आसा. आनी तेंच जिवीत देवाचें जेजू सोबें पावलू जियेता. आदीं तो सुमूर्तींत आपलें जिवीत सादतालो आनी देव म्हणून हितून लागीं नासलोलो. पूण आतां तो म्हणटा, म्हजें जिवीत कसल्याच फायद्याचें न्हय, हांव ताका किंकोंत करतां. पूण हांव जेजूक जो म्हजे सोबें आसा ताका पयलो वयलो स्थान दितां आनी ताणें म्हजे सोबें जें केलेलें आसा आनी करीत आसा तें फुडें व्हरूंक हांव म्हणून हितून म्हजें जिवीत खर्चितां. ताका लागून तो म्हणटा, मिलेतूस सावन एफेसाक आयलो आनी एफेसाक ताणें सगल्या वडिलांक एकठांय केले आनी ताणें आपल्या काळजांत आनी आपल्या मनांत कसली चिंतना भावना आसलेली ती ताणें ताका सांगली. पयले सुवातेर आपूण पयलो न्हय, जेजू म्हजे सोबें पयलो, ताचो वावर हांव कोत्तां ताच्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आनी ताका हांव महिमा दितां. ताचें जिवीत तुमकां हांवें कळीत केलेलें आसा. तर तुमी तो ताचेशी येवंक जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? तुमच्या पातकांचें बोगसणें ताचे कडेन मागूंक जाय आनी तो तुमकां बक्षितलो आनी कुरपेन बरोवन तुमचें जिवीत सारूंक तो तुमकां मदत करतलो म्हणून ताणें कळीत केलेलें आसा. तर हे परी आमचें जिवीत जेजू सोबें सादतना आमकांय जशे भाशेन पावलूक कश्ट दोग सोंसचे पडले आनी ताका कितें जातलें तें तो नोक आसलेलो, फकत पवित्र आत्मो ताका दाखयतालो कितें जातलें पळय तें. पूण तूं भियों नाका, हांव तुका तीं उतरां दितलो, ती वस्तू करूंक तुका हांव घटाय दितलो म्हणून हें पावलून आमकां ताच्या जिवितांतल्यान कळीत केलेलें आसा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत तर आमी कशे भाशेन म्हणून जियेता? सगळीं म्हणटले आमी जेजूच्या एकवटान, आनी जेजूच्या एकवटान जियेतना दर दिसा काल जियेलीं ते भाशेन आयज जिवचें ना. आमी सगळेंच बदललेलें आसता आनी ह्या सगळ्या बदललेल्या स्थितीक आमी जेजूच्या एकवटान आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स दिवंक जाता आनी आमी दिता. आनी हेच भाशेन आमचे भयणीनूय रोहिणीन ह्या वर्सांनी आपलें जिवीत तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान सारलें. हांव तिका भेटलो तेन्ना ती थिंचोर कपेलान आयिल्लो तेन्नाच, आनी कपेलान आयल्या उपरांत सगळो लोक म्हणना हितून हांव सांगतालें तें तांकां बरें लागतालें. ताका लागून ती म्हणूंक लागली, हांव तुजेशी येतां, म्हाका मातशें कावन्सिलींग करूंक जाय. आनी सगळें जिवीत तिणें म्हाका उकडापें करून सांगलें आनी जेजूच्या एकवटान कशे भाशेन तिणें जिवंक जाय ताका लागून ती म्हज्या रेतिराक येताली आनी रेतिरान ती सगळें हें हांव शिकयतालो, तें शिकून आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवंक
ती वावुरताली. आमी जाणो आमच्या जिवितान आदल्यो ज्यो घडण्यो आसात, जे आमचे अणभव आसात, ते आमकां एके वतीन घडून हाडटा आनी आमची चिंतना भावना त्या प्रमाणे आसतात. पूण तातूंतली आमकां सुटका मेळच्याक आमी जेजूशी येवंक जाय. जितले आमी आमचें आदलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता तितलो तो आमकां तातूंतलो निवारता. पूण देंवचार आमकां सदांच ओडून घेता आनी ही धोणवण आमचे मदें सदांच आसता. पूण एक मात्र म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, तिणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें आनी ह्या मंदिरांत ती वावरूंक लागली. तिणें अशें येवजिलें की देवान म्हाका हें आपोवणें दिलेलें आसा आनी हांव हांगसर वावूत दिली म्हणून. आनी हे परी तिणें हांगसर भरपूर वावर केलो. एका म्हयन्या आदीं तुमकां हांवें सांगलेलें, तिचे मदें ती भावना आसलेली कसली, एका तरुणाची. ज्या प्रमाणे तरुण कितें करतात, तरुण मनशां सदांच नवे नवे करूंक सोदतात आनी कोत्ताना सगळें आपलें तन मन धन घालून वावरांत वावुरतात तांकां ते परी यश मेळच्याक. आनी ती फकत म्हणटाली जेजूकूच हो यश मेळच्याक हांव वावुरतली. आमी जाणो कशे भाशेन ती, आनी आमी सगळीं जाणां आमच्या जिवितान म्हण तूं ही धडवण आसता, आमचे मदें स्ट्रगल आसता. पूण त्याच स्ट्रगलान दर दिसा आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवंक जाय. म्हज्या मनांत अशें आसलेलें की आमचे कॅथलीक लोक पवित्र पुस्तकांतली म्हणी पळय आसा त्यो तितल्यो सोंपेपणी नकोत. प्रोटेस्टंट कितें करतात तेंच शिकयतात आनी ताचेरूच भर घालतात. म्हणटच हांवें अशें देवाचे येवजणे प्रमाणेच अशें थारायिल्लें की हांव आमच्या लोकांक तेरसांतल्यान म्हणयो शिकयतलो. आनी तें हांवें खूब वर्सां जालीं प्रयत्न करतालो. तिणें तें सगळें शिकोवन एकदम देखोर 50 म्हणी ती जाणा आसलेल्यो. त्या भायर आनीक 20-70 हे भाशेन तिणें तो अभ्यास केलो, पाठ केलो आनी हे भाशेन आमी तो त्योस पर्यंत सुरू केलोलो. आनी म्हज्या मनांत अशें आसलेलें की ह्याय वेळार आतां आमची तयारी एक्सपोजिसांची आसा, ताकाय आमी तेच भाशेन करचें म्हणून. तर तिका देवान व्हेली. पूण आमी जाणो देव आनेक भाशेन हें सगळें घडून हाडटलो. ताची जी येवजण आसा ती शाती तो पावयतलो, पूण आमी ताका सहकार करीत रावंक जाय. आयज तुमी सगळीं हांगसर जमलेलीं आसात देवाक आर्गां दिवच्याक तिच्या जिविता पासत आनी तिचे पासत मागच्याक. आमी जाणो आमचे वेगवेगळे अणभव तिचे सगळे आसतले, पूण ते बाजूक धरून सायडीक धरून आमी देवाक तिचे पासत मागया आनी देवान तिका सर्गेचें सूख दिल्या प्रमाण आनी तेच प्रमाणे तिच्या भुरग्यांकूय बुजवण आनी फुडें वचपाक तांकां दिल्या प्रमाण. म्हजे बरोबर हांगसर फादर रिचर्ड डाबरे जो बसिंथाना येयलेलो आसा ताचे पासतूय आमी मागया. फादर जूड करास्को बरोबर ती वावुरताली, ताकाय आनी ताच्या वावराचेरूय भरपूर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आनी तुमकां सगळ्यांक देवान भरपूर आशिर्वादान भरची आनी आमी सगळीं जाणां देवान आमकां आपोवणें दिलां त्या प्रमाणे आमी प्रत्येकान जेजू सवे देवाक आमचो प्रतिसाद दिवचो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत देवाक जाय तशें करचें म्हणून आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया. सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सवें आसा. आमी किरकोळ मनशां, एक धाकटुलो किटोक कसो आमी, पूण आमचे भितर देव आसा आनी देवा सवें आमी सगळें आमचें चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितेंय जावं तें सगळें ताचे सवें धरून सुस्कार भायर सोडटना तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच आनी आमचें जिवीत ओदीक नितळ आनी निर्मळ करून ताच्या जिवितान तो आमकां बदतलोच आनी बरीत आसा. तो हो अणभव आमी प्रत्येक सुस्कारांत घेवया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत खोलायन जिवया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.